ओपा उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्या उदकाची पातळी 1.85 MLD वेल्यान देऊन 1.75 MLD चेर पावली। थळाव्यांनी उक्तायली भिरांत। अधिकारी म्हणतात पर्यायी व्यवस्था करतले। बलात्काराचे केशीत गायब जाल्ले चलयेची खोलायेन चौकशी करपाची भाजपाची मागणी। काँग्रेस म्हणटा बाबुशाक फटोवपा खातीर रचले कारस्थान। मातयेच्या भरावाचेर रेल्वे प्राधिकरण काडटले तात्पुरतो उपाय। जिल्लोधिकाऱ्यान पळोवणे उपरांत दिलें उतर। पावसा उपरांत काडटले कायम स्वरुपी उपाय। साळ बंधाऱ्यार येवपाक पर्यटकांक मनाय। थळावे लोक पंच वांगडे पुलीस आनी हेर अधिकाऱ्या सांगातान बसका घेतले उपरांत मामलेदारान घेतलो निर्णय। येवकार हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। ओपा उदक प्रक्रिया प्रकल्पातल्या उदकाची पातळी दिसान दीस उणी जायत चल्ल्या। सोमारा 1.85 MLD आशिल्ली उदका पातळी अचकीत देऊन मंगळारा 1.74 MLD जाली। ओपा उदका प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान उदकाची पातळी फाटल्या कांय दिसां सावन शेगीत देंवत आसा। ही उदका पातळी अजून देंवल्यार फोंडें आनी तिसवाडी तालुक्यांत मर्यादीत उदका पुरवण जावपाची शक्यताय आसा। उदका पातळी देंविल्ल्यान ओपाक 14व्या बंधाऱ्यांतल्यान अतिरिक्त उदकाची पुरवण करून उणाव भरून काडपाचे यत्न चल्ल्यात। त्या खातीर उदका स्रोत खात्यान युध्द पातळीचेर काम हातांत घेतलां। उदका स्रोत खात्याचो अधिकारी सांतान फेर्नांडीसान ह्या विशयी म्हायती दिली। ओकम आता तुम कितले आयिल्ले बां सोडपा हे सद्याक? 7 आयिल्ले। सगळे उजाल सोडून जालें उदक? हय जालें। म्हणजे 2 प्लेटी उरल्या काडपाक जाय। मागीर जालें तुमचें काम? हय। मागीर उदक सगळो बायको वयतलें ओपा वयतलें न्ही? हय मागीर डायरेक्ट ओपा। आतां आनी कितली उरल्या प्लेटी? आतां आनी 4 प्लेटी उरल्या। 4 प्लेटी 2 मिटर लेवल जावपाक? हय। 2 मिटर उरला? हय। 2 मिटर आसा तें उदक आसा? ते केन्ना काडप मागीर? ते आतां हे थोडे आनी मातशें कमी जालें म्हणटा थिंग काडपाक खाली करपाक। मागीर खाली जातलें? हय खाली। आतां हे कितले दीस उदक पावतलें आयज सोडलें? आयचें जालें कितें आतां तुका लेवल सगळ्याक कमी जाल्लें आतां हें कितें जाता स्लो बरो वयता म्हळ्यार ताका आतां हें सांजे पावतालें। एक सांजे पावतलें? हय 1-2 म्हळ्यार पावतालें। की ओपाचें उदकाचें लेवल आहा तें सदां डेली देंवत आसा आनी आज ताजें लेवल 1.75 जाल्लें आसा। पूण तांणी एक डिसिजन घेवन WRDन एक बंधारा आज ओपन केल्लो आसा आनी 100 MLD उदक सोडलेलें आसा। लोकांनी भिवपाची गरज ना, पूण लोकांनी इतलेंच करपाचें आसा की ताणें उदक आसा तें सांबाळून वापरपाचें आसा आनी तांचेंय म्हणणें आसा की लोकांनी उदक सांबाळून वापरचें। गोवा तिसवार रिपोर्टर कृष्णा नायक, ओपा। बलात्काराचे केशीत मुख्य साक्षीदार आशिल्ले आनी गायब जाल्ले चलयेची खोलायेन चौकशी करची भाजपान मागणी केल्या। दुसऱ्या वटेन काँग्रेस म्हणटा तांच्या उमेदवाराक हारोवपा खातीरच ही सगळी नाटकां चल्ल्यात। बाबुशा आड कोर्टात चालू आशिल्ल्या केशींतली हीच ती पिडीत चली। चलयेचेर बलात्कार केल्याच्या आरोपा खाला पुलिशेन पोरूं मे म्हयन्याचे 5 तारखेर बाबुशाक अटक केल्ली। तशेंच एक सांज चलयेक बाबूश मोन्सेराताक विकिल्ल्यान पुलिशेन पिडीत चलयेची आवय आनी एके बायलेक अटक केल्ली। हे विशयी चार्जशीट दाखल केल्या आनी केस सध्या कोर्टात चालू आसा। फुडली सुनावणी जुनाचे 3 तारखेर जातली। पिडीत चली 28 एप्रिलाच्यान गायब आसा। ती चलये कडेन भायर सरतना पयशे नाशिल्ले। आज आनी काल पेपरां वाचल्या प्रमाणे तिणे कंडक्टराक सुद्दां पयशे दिवनाशिल्ले। ती खंय तरी क्विनी काय थंय देवली आनी तेजे नंतर मागीर ती खंय गेली ती खबर ना। हेजेर सरकारान चवकशी करची, कारण हे 3 तारखेची केसीक लागून जावं कितें घडत म्हणून तिका नाच केली काय कितें, कोणी उबारून व्हेली आसतली काय कितें, ही सगळी चवकशी करची। पोलिसांनी तेजेर सर्च करून तिका सोदून काडची, कारण तिजे कडल्यानूच खरें कितें तें कळटलें। 3 तारखेक कोर्ट जुनाक आसा। ह्या हितूंतल्यान हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर बेगिनात बेगीन पूर्ण चवकशी करून हे पिडीतेक न्याय दिवचो, ती खंय ती सोदून काडची। बाबुशाक फसोवपा खातीर भाजपा आनी पुलिशेन हे कारस्थान रचलां अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा।
पणजेची पोटवेंचणूक जातकीर गायब जाल्ली चली पुलिशेक आपुणूच मेळटली अशें तांचें म्हणणें. दुबावाचे वारे कोणा कडेन बाबूश म्हणचे कॉमन मनशाक कितें दिसतलें, अरे बाबुशान मी किडनॅप केले काय कितें, बाबुशान चलये व्हेले काय कितें, पूण हेजो चलये व्हेले जाल्यार बाबुशा लुकसाण जाता. हे कदाचित तेंगेले जे थिंक टँक आसा जावं डर्टीटीक डिपार्टमेंट आसा तेंचे लक्षांत येयना नासलें की हे परत तेंचेर बुमरँग जातलें म्हणून. आयज लोक हो विचार करतात, लोक आयज टीव्ही पळयतात, लोक मोबायलाचेर पळयतात, आनी लोक जेन्ना विचार करता लोकांक कळटलें अरे चलीक किडनॅप करून बाबुशाक काय फायदो जावपाना, बाबुशा वयल्यान लुकसाण जातलें. तेगे इलेक्शन 19 तारखेक इलेक्शन आसा, क्लॅरिफिकेशन दिवपाक मेळपाना. तेजी टायमलायन पळयली, चली केन्ना मिसींग जाल्यात, तेजे नंतर ती कंप्लेन जाता, तेजे नंतर लास्ट डेट हें जाता, तेजे नंतर थोडे बाबुशाक फोन येतात की तूं काँग्रेसचे फॉर्म भरनाका, काँग्रेसीचेर रावनाका. हेजे नंतर ते मिसींग जाता म्हणून तेजे रिपोर्ट्स हे जातात. सो सगळे जर इव्हेंट्स पळयले सामके क्लियर आसा. सडनली मागीर इलेक्शन जालें ते बरोबर म्हणटले चली खंय तरी आशिल्लें, मागीर पुलीस ताका शाबासकी दिवपाक लागतले, अरे चलयेक सोदून हाडले. हें 19 तारखे नंतर जातलें, तेमी पयलींच सांगता कितें जावपा आसा तें. आनी तेजे म्हणटले ना आमची लॉ एंड ऑर्डर पुलीस सामकें बरें आसा, रोखडें सोदून काडलें. पूण 19 तारीख सुद्दां दुबावाचें वारें ते तयार करतले, हें सामकें क्लियर आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आनी यशवंत परब. तरणाट्यांच्या सशस्त्रीकरणा काँग्रेसीच्या युवा फाट्यान उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय आड दाखल केल्ले कागाळीचेर गोवा फॉरवर्डान खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. गोंयच्या तरणाट्यांच्या रोजगारा विशीं काँग्रेसीक कांयच पडून गेल्लें ना अशें म्हूण तांणी काँग्रेसीच्या भुमिकेचेर अजाप उक्तायला. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचेर केल्ल्या देशद्रोहाच्या आरोपाचें काँग्रेस आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान स्पश्टीकरण दिवचें अशें गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायकान मागला. Let Babu Kavlekar come clear on this, whether he supports the national leadership or this या सोम्या गोम्या जे हांगा भरलात पयर तांकां ते हें करता काय म्हण, whether he is really serious about what the party has taken issues at central level. Party is shouting at top of its voice for last several months की हे सेक्शन सेडिशनाच्या सेक्शनाचो गैरवापर जाता आनी ताका लागून ते रद्दबादल करपा जाय. ही काँग्रेस नॅशनल काँग्रेस पक्षाची मागणी आहा. ती मागणी बाबू कवळेकर आणि गिरीश चोडणकर हांगा मुखार व्हरता की हे अशे उपटसुंब कोण सोम्या गोम्या आहात ते ती मुखार व्हरता का म्हण, ती रद्द करपाची मागणी करता का म्हण, ते म्हाका दिसता की तांणी क्लॅरिफाय करचें पडटलें. गोंयच्या तरणाट्यांच्या रोजगारा वयल्यान गोवा फॉरवर्डान घेतिल्ले भुमिकेचें समर्थन करूंक नाशिल्ल्यानूय ताणें अजाप उक्तायला. नोकर भरतेंत गोंयकारांक पयलें प्राधान्य मेळपाक जाय हे भुमिकेचेर ते कायम रावतले अशें तांचें म्हणणें. आम्ही जी आपयला ती गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीने एक आमच्या अध्यक्षाचेर एक कंप्लेन फायल केला आणि त्या देखून आम्ही प्रेस आपयला. ॲक्च्युली हाजी आमी दखल घेनाशिल्ले, ही जी कोणी केला पळय गोवा प्रदेश काँग्रेसीन ताजी दखल घेवप म्हणजे तांकां आमी इम्पॉर्टन्स दिवप जाता. पूण लोकां भितर आनी युथा भितर वायट सिग्नल वचची न्ही किंवा क्लॅरिटी मेळची ह्या साठी आमी ही घेतला. काँग्रेस पार्टीन आमकां सपोर्ट करपाचो ह्या इश्यूचेर आनी पर्टिक्युलरली जेन्ना पणज्या बी इलेक्शन चलता आनी पणज्याक ते जॉब मेळना म्हणटा भुरग्यांक तेन्ना तर तांणी सपोर्ट करपाचो. तो सपोर्ट करपाचो सोडून तांणी आमचेर कंप्लेन केलो आनी हाजो अर्थ असो जाता की काँग्रेस पार्टीक गोंयच्या युथाचें, गोंयच्या बेकार भुरग्यांचें कांय पडणें गेलें ना. ते फक्त फटिंगपण करपाच्या तयारीक आसात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीचे 2 आमदार फोडून भाजपान हाडपाच्या विनय तेंडुलकराच्या वक्तव्याचो काँग्रेसीन निषेध केला. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा दुसऱ्या पक्षातले आमदार फोडून हाडप ही लजेची गजाल. दुसऱ्या पक्षातले आमदार फोडून आपल्या पक्षात हाडटात हें सांगपाक लज दिसपाक जाय, पूण भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकराक ह्या गजालीचें मोठेपण दिसता अशें काँग्रेस म्हणटा. ताच्या स्वताच्याच आमदारा परस सद्याक भाजपात काँग्रेसीचे आमदार चड आसात अशें तांचें म्हणणें. विनय तेंडुलकर राज्यसभेर खासदार होवन वेंचून आयला. खासदारकीच्या नात्यान ताणें कायदो करपाचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें, पूण तो नेम मोडपाक प्रोत्साहन दिता अशें गिरीश म्हणटा. आमी तांकां विचारपाक सोदतात जे तुमी पार्टी विथ अ डिफरन्स सुणींतले ते बोळा मारीत आसताले, तुमी मॉरलिटीच्यो खबऱ्यो करताले, तुमी प्रिंसिपलाच्यो खबऱ्यो करताले, तेन्ना आयज ही भारतीय जनता पार्टी जी पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून तुमी सांगताले ती तुमी सांगचें की ही भारतीय जनता पार्टी इज ऑफ काँग्रेस, की आयज जे सगळे जे भितर मंत्री आसात ते सगळे चडशे काँग्रेसचे आसात. सो विनय तेंडुलकरान
इमिजिएटली क्लॅरिफाय करचें की ही भारतीय जनता पार्टी आसा ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ काँग्रेस गाय ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ MGP गाय ती भारतीय जनता पार्टी ऑफ गोवा फॉरवर्ड त्यांच्या पांयापोंची जमीन हाल्लेली आसा जी निवडणुकी जाल्यात थंयचे रिपोर्ट्स त्यांच्या खातीर बरे ना थंय ते हरताक म्हणून क्लियर जाल्ले आसा पणजेचें सीट तेंय हरता हें तांकां आयज वयता ते लोकांचो फिडबॅक मेळटा आनी ते सामके डेस्परेट जाल्ले आसा आयज ते लोकांक हायस दाखोवपाक सोदता म्हणजे आमी हें इलेक्शन जातकर आनी 2 आमदार आमचे भितर येतले सपोज जर तुमी हे आमदार जिखता आशिल्ले जाल्यार तुमकां आनी 2 आमदार विकती घेवपाची तुमचेर गरज पडपा नाशिल्ली भाजपाक ताणें सत्तेत हाडलो हो सुभाष वेलिंगकराचो दावो भाजपाचो ज्येश्ठ फुडारी राजेंद्र आर्लेकरान भार आयलो भाजपाच्या वावुरप्यांचें श्रेय वेलिंगकराक एकल्याकूच घेवपाक मेळचें ना अशें तांचें म्हणणें आणि पार्टीक मेळिल्लें यश हें कोणा एकट्याचें न्ही ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपापलो वेवसाय आपलो संवसार आपापले वैयक्तीक म्हत्वाकांक्षा कुशीक दवरून जो त्याग करून काम केल्लें आसा ताजो परिणाम म्हणून भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयिल्ली आसा गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार सुभाष वेलिंगकर हांच्या बरोबर जे बाकीचे वावुरतात हांकां कदाचित तो इतिहास खबर आसचोय ना कारण ते त्या वेळार नाशिल्लेच आज जशी डॉलर बोडी पडल्या बरोबर सगळे आज नाचतात तशें ते आज नाचतात हांगा पणजे येवन तांकां गोंयच्या भाजपाचो इतिहास खबर ना गोंयच्या संघाचो इतिहास खबर ना पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब रेल्वे प्राधिकरण पावसा पयलीं तात्पुरती उपाय येवजण करतले आनी उपरांत कायम स्वरुपी उपाय म्हूण संरक्षण वणत बांदतले दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉयान आश्वासन दिलां जिल्लोधिकारी अजित रॉयान मंगळारा चांद्रा वचून तळ्याची पळोवणी केली रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण करपाच्या नादात रेल्वे प्राधिकरणान चांद्राच्या तळ्यात माती घालून ते पुरयिल्ले उपरांत थळाव्या लोकांनी हाजेर आवाज काडिल्लो लोकांच्या भुमिकेक थळाव्या आमदारानय तेंको दिल्लो तशेंच तळ्यात खातिल्ली माती काडली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्ली Deputy Collector Mamledar along with me came here on the site. Indian Railways officers, project officer was also here. We tried to understand what exactly is the problem and we can see that yes, a lot of mud is lying here. This is doubling of railway track project of Indian Railways and apprehension of villagers are very genuine that this being monsoon season, monsoon will come within next 2 to 3 weeks. If Indian Railways does not take sufficient care, then all this mud will flow in this low-lying area, which will disturb the environment. Very clear to Indian Railways officials to share the project details with villagers and also tell them what precautionary measures they are going to take before monsoon so that project also goes on smoothly and there is no harm to the environment. They will make temporary arrangement for the time being and after monsoon they have proposed to build a wall here. अपॉइंटमेंट गेलो आनी आज येयलो तो कलेक्टर आमगेलो आमगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हांव हॅपी कित्याक लोकल मेजर इश्यू जावन आसा कित्याक हाल्या तुमी पळयलां हें तो शेत तर बुडवलें न्हू जाल्यार लोकांक घर बुडटलीं हें तोळें सोगलें इल्लिगली तेणी विदावट एक्वायर कोनाल्यांनी हें रेल्वेन पुरयलां सो आमी रोखडें 6 तारखेर हाडून तांकां मिटींग गेल्ली सगळे रेल्वे ऑफिसरां आपोवन ते मॅनेजरां आपोवन ते जनरल मॅनेजरां इमिजिएटली तेणी आमी एश्युरन्स दिलें नेक्स्ट डे आमी मात काडटो चांद्राच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत पर्यटकांक ह्यान फुडें साळ बंदाऱ्यार वचपाक मेळचें ना पर्यटक येतात आनी कोयर उडोवन वतात अश्यो थळाव्या लोकांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो देखून पर्यटकांक साळ बंदाऱ्यार येवपाक बंदी घालची थळाव्या लोकांनी मागणी केल्ली लोकांची मागणी लक्षांत घेवन मामलेदारान मंगळारा बसका आपयल्ली हे बसकेक पंच वांगडी थळावो आमदार आनी पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले उदकाचो सांठो जावचो तशेंच साळांतल्या लोकांचो उदकाचो प्रस्न सुटावो जावचो हे खातीर उदका स्रोत खात्यान साळ न्हंयेचेर हो बंदारो बांदिल्लो उपरांत हो बंदारो पर्यटकांक खातीर आकर्शणाचें केंद्र जाल्लें The villagers had stated their grievance to me and accordingly it is decided that I'll issue necessary orders to the police inspector Bicholim police station and he will depute police personnel on Saturdays and Sundays at Bandara site at Sar to prohibit these picnickers from causing nuisance at the Bandara site and also prohibit them from drinking alcohol, throwing beer bottles. The Sarpanch of village Panchayat Sar has stated that they have unanimously passed a resolution in the Gram Sabha
to prohibit the picnickers from assembling at the Bandara site at Saad village panchayat and conducting picnics. So I have told the Sarpanch of village panchayat Saad to submit a representation and by annexing the extract copy of the resolution passed in the Gram Sabha, and will enforce the same, and by directing the police officials to prohibit the people from conducting picnics. गेली 4 वर्सां गांवचे नागरीक किंवा पंचायत त्यांची मागणी असली की साळ बंधाऱ्याचेर जे काही अनैतिक कृत्या घडतात किंवा लोक अल्कोहोल घेऊन थंय येतात, मस्ती करतात, हेजेर कायमची बंदी हाडची म्हणून. पण अशें गेले 3-4 वर्सां खुबश्यो मिटिंगी जाल्यो, पण तशें व्हडलें कांय घडलें ना. हालींच मेघश्याम हेंच्यांनी सगळ्यांनी परतेच हो विशय वयर केलो की हेजेर कायमचो कितें उपाय येवचो म्हणून. आनी आयच्या मिटिंगेचें फलस्वरूप जें आसा यश जें आमकां डेफिनेट मेळटलें. ज्या प्रमाणे मामलेदारान आमकां उतार दिला की ह्या 3-4 दिसांक आपूण ही जी एरिया आसा ही प्रोहिबिटेड एरिया म्हणून आपूण डिक्लेअर करता. आयच्या मिटिंगेक एक्सायज डिपार्टमेंट, जलस्रोत खात्याचे अधिकारी, पुलीस डिपार्टमेंट हे आयज सगळे आसले. ह्या आयज नाल्यार फाल्यां भितर एक ही एरिया प्रोहिबिट म्हणून आमी ऑर्डर इश्यू करता. आनी आमकां तेंच जाय आसलें की खंय तरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन जेन्ना ही ऑर्डर इश्यू करतले तेन्ना खंय तरी लोक स्लोली थंय येवचे जे कृत्य चल्लां तें बंद जातलें. आनी जेन्ना हेच्या फुडें जेन्ना ऑर्डर इश्यू जातली तेन्ना साळ देवस्थान म्हूण ग्रामस्थ म्हूण ते आमी एक जाण जर थंय परत कोण लोक अंदाजुंदी करूंक हें जातलें जाल्यार तेचेर साळ ग्रामस्थ कितें ते एक्शन घेतले. साळांतल्यान आमचो खबराकार महेश कोवेकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को बायणा भाज्जेच्या 2 दुकानांक सोमारा राती कडेन अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात दोन्ही दुकानांचो लासून गोबोर जालो. सोमारा मध्यान राती ह्या दुकानाक उजो लागलो अशें उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दिलीप बिचोलकारान सांगलें. उज्याची म्हायती मेळटकूच उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून हो उजो पालयलो. रातचे 1:30 आमकां कॉल येयले पणजे फायर कंट्रोलाच्यान की घराक उजो पेटला म्हणून. सो आमी इमिजिएटली थंय पावल्या उपरांत कळ्ळें की म्युन्सिपाल्टीचे कॉम्प्लेक्स बायणा उजो पेटलो म्हणून, आनी गेट बंद आसली आनी भायर भाजयेचे शॉप आसले ते कंप्लीट जळ्ळे. आनी भितर आमी कटरान आमी लॉक कट केले, भितर घुसून सगळे आमी उजो पालयलो. आनी खुशी घरां आसली ती कंप्लिटली सेफ. एज पर एस्टिमेट 50,000 लॉस दाखयता आनी 5 लाख आमी प्रॉपर्टी सेव केली. आनी तितून एक माजराचें पोर आसलें तेका आमी उज्यांतल्यान वाचयलें. 12:30 ते 12:01 म्हणल्यार सुमार लागलो दिसता आमकां. तितल्यान आमकां 1:15 सुमार फोन केलो कोणी लागला म्हणून, दुकानां उजो लागला म्हणून. आनी तेन्ना उठून गेले. आतां कोणी लायला म्हणून आमकां तें कांय कळूं ना. कोणी अशें भायल्यान लागला म्हणल्यार कोणी लायल्या अशें न्ही दिसता आमकां. अशें आनी लागू शकना तसो. दुकानाक लागू शकना. आतां 15 वर्सां जालीं आमी दुकान भायर हाडून. आनी दोगांक 1-2 लाख सुमार जातलेच ते दिसता. किती दुकान आसली? दुकान 2 आसलेली. एक भाजयेचे न्ही? 2 भाजयेचे. आमची सगळी भायर थोडे सुकी सामान थोडे भायरच आसलेले आमचे. आनी ते गोरवां खाता म्हणून ते हे सामान मात्र भितून व्हरले. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. वास्को जुवारी नगरांतल्या एका हॉटेलाच्या कामगाराची सतावणूक केल्ल्यान वेर्णा पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या. पुलीस आनी 5 दुबावितांच्या मागार आसात. भारतीय दंड संहितेच्या 143, 324, 427, 504 आणि 149 कलमा खाला दुबावितांक अटक केल्या अशें वेर्णा पुलिशेन सांगले. हॉटेलाचो धनी विनोद कुमार गोपीनाथनान हे विशीं कागाळ केल्ली. 9 जाणांनी मेळून हॉटेलाच्या कामगाराची सतावणूक करून ताका धमकी दिल्ल्याचे ताणें कागाळीत म्हणिल्ले. In another offence registered at Verna Police Station under section 143 writing 143, 324, 427, 504, 506 part 2 Red Book 149 IPC, which are mainly sections of unlawful assembly and writing and damage, bad words, threats to kill, assault. In this, a complainant by name Vinod Kumar Gopinathan, running Hotel Welcome near Birla Sankwali, lodged his complaint that accused, namely Parsha, Sunil, Ritesh, Bindi, Krishna, Ali, Babaya, Deepak, Shankar Singh,
and some other persons, all resident of Birla Sankwale. They came under the pretext of having drinks in the bar, and thereafter they take out some issues with the staff working there, wooden danda and beer bottles. They broke the furnitures also in the bar and then threatened them with dire consequences. By now we have arrested at Verna police station accused, namely Shankar Prem Singh, Sainath Ashok Naik, Sunil Manjunath Shetty and Suraj Naik, all of Zuarinagar Birla. Further investigations are in progress and we'll be arresting the other accused also. The high-handedness and gundaism will not be tolerated. 4 दिसा पयलीं ते खबर येते हॉटेला फाटल्यान मातशें ते गाडी धरपा लागून पार्किंगाक कितें कोण गाडी दवरला म्हणून आनी स्टाफाक विचारले कोण परशा म्हणटा तो की कोण गाडी मारून ताका विचारले गाडी कितें गाडी कोण लगाया रे म्हणून तेणें तो गाडी कित्याक मारता रे कोणाची गाडी आतां पळय न्हू कित्याक गाडी मारता ते इतलेंच उलयलो तेजें तोंडा तोंड जालें थिंग ते काबार जाले तो मागीर पळयता म्हणून गेलो तो परशान मागीर 3 दिसान उपरांत आतां पयर ते राती 3 कितें स्टाफ आमची हॉटेल बंद करून वयताले तो खंयसून पिवन टायर्ड जावन येयलो कार देंवलो आनी हांकां मारपाक लागलो हांकां मारपाक लागतना तेंचे 4 स्टाफ धांवले हांकां एकामेका तेजे मेवनो येयलो म्हणून एकामेका झगडी जाले एकामेका मारले थिंगा काबार पुलीस स्टेशनार हाडलो वेर्ना येयलो वेर्ना येवन मागीर थिंगा वेर्ना पुलीस स्टेशनार थिंगा तेंचे कॉम्प्रोमायज करून हें करून तांकां दोगांक सोडले मागीर तो दनपार 15-20-25 जाणां लोकां हाडले आनी आमच्या स्टाफाक भितर टीव्ही गिवी फ्रीज गी सगळे पे 5-6 लाखाचे लॉस करून गेला कस्टमर सगळे धांवले सगळ्यांक मार बसलो आतां म्हाका खबर ना कितें जाता म्हूण हांगा बिजनेस करपाचें केन्ना करपाचें वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्यान भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.